सोबत मोदीवून केल्यान ताणे आमकांताची भुरगी जेजू तयामी भावानी बहिणी आमकां आसा एकलोच बाब ताच्या मोगाचो आत्मोदीवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगी कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेमचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावकाचें कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावकाचें उरले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापला संतोष भोगसून जियेता हागे जालून करता बापाचे काळीज दोस सोडले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापला संतोष भोगसून जियेता हगे सांडून करता बापाचे काळीज दोस कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावकाचें कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावकाचें जेजू दयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाब ताच्या मोगाचो आत्मोदीवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगी जेजू तयामी भावानी बहिणी आमकां आसा एकलोच बाब ताच्या मोगाचो आत्मोदीवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगी कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेमचे धवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावकाचें कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे
संतोष बोगसुंजी येतां हगे सांडून करतां बापाचे काळीज दादो कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावपाचें कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावपाचें जेजू दयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप कालच्या मोगाचो पत्मो दिवून केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं जेजू दयामी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच बाप ताच्या मोगाचो पत्मो दिवून केल्यान ताणें आमकां ताची भुरगीं कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावपाचें कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावपाचें उरले सगळे घेतले आमी दिल्या ताटापलासून कार्मेलीत प्रांत हाचे वडील म्हणत बाप पियुस जेम्स डिसोजा आणि सर्व याजकांच्या नावी तुमकां सुमेस्तांक आमी मागता तुमच्या गमानाक पियोवचे उदक तुमकां थंयसर लाभतलें जाय जाल्ल्यांनी उठोवन थंय पियोवंक तुमकां अवकाश आसा तितलेंच न्ही आसतना दयेकरून आतां मिसाक आयिल्ल्यांनी भक्तीपणी पयले मुखली बसका स्विकार करची तशें जाल्ल्यान उपरांत आयिल्ल्यांक फाटल्यान थंयसर खाली जाग्यांनी बसोवंक अवकाश जातलो जर तर कानीक कोणी कानीक हाडल्या तर पुरशावाक मेळूंक तुमकां अवकाश आसा थंयसर फाटल्यान व्हॉलंटियर्स थंयसर तुमकां आदार दितले घेतले आमी दिल्ल्यान ताटा प्लासून
सुंजी येतां हगे सांडून करता बापाचे काळीज दादो कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापा दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावताचे कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापा दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावताचे आणि बहिणीनो फाटल्या 25 वर्सां तावन हांगासर सतत मागण्या घेवन आराधना घेवन नोवेना घेवन तुमचो सांगा सदांच तुमी आमकां दिला तितलेंच न्ही आसतना हर एक कार्यक्रम कितें हांगासर पुणशेतान जाता ते सगळे सुसणीकायेन व्हडा भक्तीन शांत स्वभावान तुमी हांगासर आमकां तुमचो पाठिंबो दिला आजय तसो पाठिंबो आमी आशेतां दये करून कोविडाची थोडी नियम आसात त्या देखून जाता तितले नियमां सांबाळूंक प्रयत्न करचे जर तर तुमी बाळका जेजू कडेन मागूंक थंयसर पुणशेता भितर वेतात तर थंयसर दये करून अंतर सांबाळा तशेंच गर्दी करिनाकात आनी कळवणी आसा सजयल्लीं फुलां थंयसर आसात दये करून तीं फुलां हातांत घेवन घरा व्हरिनाकात कित्याक तुमकां जाय तर आमचे व्हॉलंटियर्स फुलां दितलीं तीं सजयल्लीं फुलां आनी 2 दीस फेस्ताचो संभ्रम आसा थंयसर सोबोक आसात पद्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं जेजू थंय आमी भावानी भयणी आमकां आसा एकलोच भाव ताच्या मोगाचो पद्मो दिवून केल्यान ताणे आमकां ताची भुरगीं कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावताचे कितले बरे भाव भयणी भाशेन एकवटान आमी जियेवचे तवळ बापाक दिता महिमा मेळटा आमकां बेसावताचे जेजू आपल्या 33 वर्सांच्या मोठव्या अवधेंत एका निर्दिष्ट संस्कृतींत एका निर्दिष्ट धर्मांत एका सामान्य मनशाची जिणी जियेलो ताची हर एक करणी हर एक उतर जावन आसा बचावाची बरी खबर ही जिणेन पाळटल्या सर्वांक
सलवासांव लाभता म्हणलो बरवसो. ह्या बरवश्यान उदेल्या बाळोक जेजूच्या देवासवाची चरित्रा मोठव्यान अशी आसा. हे देवासांव कशें केदाळा आनी खंय ताणसूर जालें. बाळोक जेजूचें देवासांव कार्मेलितांक आदितान मोगाचें. आज कशें कर्नाटकांत बाळोक जेजूचें देवासांव सालतेर आसा, तशेंच स्पेनांत रायांतावन दर सामान्य लोकांक हें देवासांव मोगाचें आसलें. 1620 इसवेंत स्पेनाची रायकवर्ण पोलिक्सेनान आपणाक अति मोगाची एक सुंदर बाळोक जेजूची इमाज प्रागाच्या कार्मेलीत मठवशांच्या कोवेंताक दान दिली. हे इमाजी चर्ची जितलो लोक आयलो तितलो बेसावांनी बरोवन तृप्तेन परतलो. इमाज आसल्या कोवेंताच्या मठवशा पैकी एकलो फ्राद सिरिलाक आत्मीक सुखीदाड पडटना मागल्या वेळार बरेपण जाल्लें दिसून आयलें. कोवेंताचें वातावरणच एके रितीन आत्मीक जालें. उपरांत जाल्ल्या झुजा वेळा कोवेंताचेर आक्रमण जातना बाळोक जेजूच्या इमाजी समेत हेर इमाजी वस्तुरांनी गुटलावन आल्तारी फाटल्या कोयरांच्या राशीन लिपयल्ल्यान 7 वर्सां ती इमाज तशीच लिपोवन उरली. पूण झूज संपतना ह्या इमाजीचो कोणायकी उडास नातलो. तोवळ तान कोवेंताचेर विचित्र अनवारां एका फाटल्यान एक येवनूच रावलीं. मिस्तेर कोणायकी समजलो ना. अखेरेक बाळोक जेजूच्या भक्तीपणा वरवीं आत्मीक सुखी धाडतावन सुटका मेळिल्ल्या फ्राद सिरिलाक हे इमाजीचो उडास सायलो आनी ताणें सोदना करतना इमाज साक्रिस्तीच्या कस्तळांत मेळ्ळी. आदल्या भक्तीपणाची रिवाज वडिलांक कळोवन परत देवासांव सुरवातलें. तूं म्हाका कितलो चड मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. ही जावन आसात उतरां फ्राद सिरिलाक ध्याना वेळी बाळोक जेजून म्हणली. उतरां तेगीत बाळोकान ताचे सरशीं गेल्ल्या हर एकल्याक बेसावांनी भरलें. उदेंतीचे रोम म्हूण नांवाडलेल्या आमच्या मंगळुरांती 1945 इसवेंत बेल्जियमांतावन आयिल्ल्या कार्मेलीत मिशनऱ्यांनी खासगी रितीन सुरवात केल्लें देवासांव हर एका लोकां थंय पावलां म्हणल्यार हांगा जमलेली आमींच साक्ष. 1945 इसवेंत बेल्जियम कार्मेलितांनी मंगळुरांत खयामगर स्थापूंक निर्धार केलो आनी हाका गरजेची परवानगी लाभल्या उपरांत पणगीट पडलेलो 4 एकर दोंगर मोलाक घेवन कार्मेल गुडो म्हणून वलावन कोवेंत आनी कोपेल बांदूंक सुरू केलें. मार्च 18, 1954 इसवेंत तवळसो मंगळूरचो बिस्प पितोर फेर्नांदान कोपेल आनी कोवेंत आशिर्वचन केलें. दुसरे दिसा सकाळी मार्च 19 तारखेर सांजुजेच्या पेस्ता दिसा सहाय्यक बिस्प पेरीस हाणें मीस भेटयलें. हाचे संगी प्रागाच्या बाळका जेजूचें भक्तीपण सुरू जालें म्हूण येत. 1950 इसवेंत तांणी युरोपांतावन बाळका जेजूची इमाज हाडयली. आज तीच इमाज बाळोक जेजूच्या पुणशेताच्या दाव्याक प्रतिश्ठापन केल्ली आसून 1000 भक्तिकांक भोव मोगाचें आनी भक्तीचें केंद्र जावंक पावलां. कार्मेल गुड्यार बाळोक जेजूचें भक्तीपण सुरू जाल्लें पुणशेत बांदल्या उपरांत न्हय. पुणशेत बांदून ह्या जनराक 25 वर्सां जातात मात्र. पूण सुमार 67 वर्सां आदीं तावन आतां फ्राद दिसपरत्या मागण्याक वापरतात त्या कोपेलांत हर एका ब्रेस्तारा बाळका जेजूक नवें आसतलें. 1965 इसवेंत थोड्या भक्तिकांनी कोंकणींत बाळका जेजूच्या मानाक एक धाकटुलें मागणें छापून परगटले विशीं धाकले आसात. ह्या वर्सा 2020 इसवेंत आपल्या उक्तावणेचो रुपयोत्सव संपोवचें बाळोक जेजूच्या पुणशेत बिस्प देवादीन बाजील सोजानी जानेर 11, 1996 इसवेंत आशिर्वचन केल्लें. आतां हर एका ब्रेस्तारा 9 मिसांनी बाळोक जेजूक नवें चलता आनी सगळो दीस मागण्याचो दीस जावन उरता. ह्या कार्मेल गुड्यार बाळोक जेजूचें मंदीर आसपासच्या लोकांक मात्र न्ही पयसिलांकी भक्तीपणाचें केंद्र जालां. ब्रेस्तार मात्र न्ही आसता हप्त्या मदीं बावार्थी लोक हांगासर एक भेट दिवन थोडो वेळ मागण्यांत करसून
कार्मेलीत मठवशांतावन आत्मीक लौकीक आनी मानसीक मार्गदर्शन जोडून आनंदान पाटी परतूंचे निजायकी दादोसकायेचे साबारांक हो जागो आपले दुसरें घर जाला एका सुत्रान सांगचें तर बाळोक जेजू आपणासरची येवच्या समेस्तांक जातकात धर्म आनी प्रायलेकी नासता उबारिल्ल्या आपल्या हातांनी बेसांवाचो शिवर वतून या मजेसरशी तुमी समेस कश्ट केल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणलो बरवसो सदांच दिता ह्याच जानेर 11 हे बाळोक जेजूचें पुणशेत उबारून 25 वर्सां संपतात बाळोक जेजू ह्या पवित्र जाग्यार सुमार 60 वर्सांतावन हाजीर आसून ताच्या पवित्र नांवाक आराधन करचें बाग आमकां सगळ्यांक लाभलेल्याक आज अर्गां दिवया ह्याच बाळोक जेजूक आज व्हडा दबाज्यान मान पटोवया देव बरी सांज दी म्हूण मागता मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो बाळोक जेजूच्या भक्ती खानो तुमकां समेस्तांक बाळका जेजूच्या वार्षिक परबेक मोगाचो तशेंच मानाचो स्वागत आमी हरी एकले कार्मेलीत फ्राद मागता ह्या वेळार आमी उल्लेख करूंक आशेता 5,000 आनी ताच्या किसडी दिल्ल्या सर्व आमच्या उदार मनांच्या दानींचो जायत्यांनी आमकां उदार मनान दान दिला वेळाचो अभाव आसा त्या देखून फकत 5,000 आनी ताचे वयर आमकां कोणें दान दिला तांचे नांवां आमी उसारतली तर आतां विनंती करता आमचे कर्नाटक गोंय कार्मेलीत प्रांतीयाचे प्रांतीय वडील मनादीक बाप पियुस जेम्स डिसोजा हांणी मुखार येवचे आनी ही मानाची वात आमच्या दानीक वांटची नांवां वाचलेंत दये करून तुमी मुखार या गळाई करी नाकात रायन जेसन शंकरपुरा जेसन रायन शंकरपुरा शरीना डिसोजा वलेन्सिया शॉन नॉयल डिसोजा वलेन्सिया ट्रीजानी रोनाल्ड मैंगलो शेरिल फर्नांडिस गुरपुर कैकंबा ऑल्विन सल्डाना आणि कुटुंबी कर्णकट्टे प्रशांत निवीना डिसोजा उप्पिनंगडी रोशन नोरोन जल्लीगुड्डे कैरल डिसोजा नागुरी विल्फ्रेड एंड नोरा डिसोजा कुलशेखर फ्लोरिन एंड डेंजिल मोंतेरो दुबई बेबी डियोन मार्कस डिसोजा रानीपुरा वलेरियन सुनीता क्लारा डिसोजा मुदरंगडी रोहन निशा डिसोजा कुळूर किरण जॉनसन पिंटो देरेबाइल एंटनी डिक्रूज कुवैट एलिस्टेर बेगस रोजारियो हेलेन डिसोजा आणि कुटुंब विजय पियुस डिकोन नांबोंदेल वेल्सिटा फेरावो पेरमन्नूर हैरी साइमन लसरादो आणि कुटुंब फरंगीपेर जेरोम कस्तलिनो आणि कुटुंब देरेबाइल प्रवीण लोबो कुलशेखर बैप्टिस्ट आणि आइडा डिसोजा कैकंबा ऑल्विन क्वाड्रस आणि कुटुंब उडुपी डोमिनिक किशोर डिसोजा कुळूर जोसेफ गॉडविन डिसोजा कुळूर आयरिन लसरादो ओमजूर नोरिन मोंतेरो कुलशेखर लाइनल डिसोजा नाइनाड ग्रेटा डिकुन्ना विजय विंसेंट डिसोजा बेंदूर जॉयलिन फर्नांडिस बंटवाल डेवरिन पिंटो दामस्कट्टे सिनोरा मेनेजर्स वामंजूर नथालिया डिसोजा रेशमा मिरांदा विजय नवीन पिंटो आणि कुटुंब USA फेडरिक अल्बकर्क फेरार लिओरा आणि ज्ञानदीप मैंगलोर डेनिस आणि लीना मोंतेरो वलेन्सिया डिलिशा मोंतेरो वलेन्सिया आइवन आणि एग्नेस रॉड्रिग्स आणि कुटुंब विजय नॉर्बर्ट डिकुन्ना अंजलोर मेल्विन मॉरिस आणि कुटुंब कद्री शांति मतायस बेंदूर किरण सुवारिस मुल्की गिलबर्ट मचादो शिरवा क्रिस्टल सिक्वेरा देरेबाइल सोनिया कुटिनो विजय एवियन डिसोजा आणि कुटुंब पडील एड्रन डिसोजा आणि कुटुंब पडील डॉक्टर कैरन डेसा बेंदुरवेल शेर्लिन डायना डिसिल्वा बेल्वे डेंजिल डिसोजा आणि कुलशेखर ग्रेसी मोंतेरो कोडिकल निशा आणि नवीन रॉड्रिग्स अशोक नगर ऑल्विन किरण डिसोजा शक्ति नगर विल्फ्रेड लसरादो कुलशेखर फ्रांसिस मिस्कित मडंथियार लैंसी डेरिक रॉड्रिग्स काटीपल्ला मौरिस लोबो आणि कुटुंब कुलाई टेरेंस अरन्ना बेंदूर क्लेमेंट डिसोजा आणि कुटुंब देरेबाइल डेफनी मेंडोन्सा आणि कुटुंब मुंबई जॉस्लिटा रॉड्रिग्स मेर्ल पदव जेम्स सिक्वेरा आणि कुटुंब कंकनाडी एलन आणि डीना मस्करेनस आणि कुटुंब बेंदूर अरुण उडुपी
रॉबर्ट रेगो आणि कुटुंब काद्री बस्त्याव टेलिस मुरुडेश्वर जॉन पॉल डिसोजा सरीपल्ला अप्सरा पिंटो आणि कुटुंब वलेन्शिया सिरिल रेश्मा लोबो केलराय रोशनन प्रिया राहुलन नॅन्सी कुडुपु प्रिन्सिया आणि पेट्रीना लोबो बोंदेल सेलिन फर्नांडिस जयश्री गेट प्रीता डिसोजा बेंदोर प्रदीप मोंतेरो कुलशेखर सिरिल आइडा डिसोजा मूडबिद्री फ्लेविस सिक्वेरा कुलशेखर जुलियाना and Valerian D'Souza Manipal, Lancy Charlotte Lobo आणि कुटुंब बेली जेन पिरेरा देरलकट्टे लीना मस्करी शक्ति नगर रेजिनाल्ड एंड जेन डिसिल्वा बेंदोर विक्रांत पिरेरा लोबो बेंदोर फिलोमेना लोबो देरेबाइल रॉयला फर्नांडिस मन्नगुड्डा विनीता लोबो फेरार जेस्लिन डिसोजा पडील ऑल्विन पौलिन डिसोजा कुलशेखर बोनावेंचर and वेरोनिका ताउरो जयश्री गेट केविन फेराव आणि कुटुंब काटीपल्ला जैनेट गोन्जाल्विस आणि कुटुंब विजय विन्सेंट डिसोजा काटीपल्ला लीना वाज कुलशेखर जूलियस अगस्टिन मिरांदा आणि कुटुंब फरंगिपेटी जोविटान जीविन वमंजूर अशोक कुमार पेरेरा कद्री एंटनी एमी फर्नांडिस एंजेलोर ट्रीजा फेल्सी डिसोजा कुवैट सेवरिन मार्टिस कद्री नमिता डी अल्मेडा मुक्का एंड्रू सिक्वेरा कुंचारी फ्लेवी मस्करिनस विजय मेलविल एडोल्फ डिसोजा बेंदूर जेसिंता मोनिस बेल्थंगडी फ्लोरिन वीना सिक्वेरा आणि कुटुंब अंधेरी ईस्ट ऑल्विन जोसेफ वमंजूर लेंसी क्रास्ता पाल्दने रेया समंता डिक्रूज आइवन डिकोस्ता बॉम्बे अमया हन्ना मोनिस कंकनाडी संदीप कुमार डिसोजा एलियर पदव फ्रांसिस सिक्वेरा नीरमार्गा विद्या ओरेना डिसोजा कद्री जेरोम आणि रोजी मॉरिस कंकनाडी मेरी डिसोजा पंपवेल जॉन सल्डाना पडिल ग्लेंडा वॉल्टर डी अल्मेडा मुंबई क्रिस्टल एस डिसोजा विन्सेंट सिक्वेरा जेप्पो फिलोमेना पिंटो कुलशेखर एग्नेस फेलिक्स डिसोजा मुंबई माइकल डिसोजा आणि कुटुंब बेंदूर रुडॉल्फ जेसे डिसिल्वा आणि कुटुंब काद्री लुईस जेस्मिन रॉड्रिक्स देरळकट्टे वेनिसा रूथ डिसोजा काटीपल्ला जेराल्ड आणि शालिनी मेंडोन्स आणि कुटुंब लिली पिंटो एयाडी मर्लिन सीमा डिसोजा आणि कुटुंब वोमंजूर कैरल ब्लेस्टीना डिसोजा कद्री अलिशान अशना फेरावो राणीपुरा अशोक पेरेरा कोटेकार विक्टर लसरादो मंगलूर नेल्सन कार्डोजा हंचा उडासाक डाइना बोनिफस आणि मिशेल मुंबई टाउन ग्रेटा वर्मा हेराल्ड आयरिन लोबो भाग्यश्री वर्मा क्लेटी लोबो जेसिंता मेनेजेस बेंगलूर एंटोनिएट विन डी सिल्वा सिंथिया लोबो संदीप लोबो आणि कुटुंब जेकब वाज आणि कुटुंब नोलिटा सल्डाना ब्लेसी फर्नांडिस वेरोनिका पेरेरा सुनील लोबो आणि कुटुंब लीडिया बरेटो आणि कुटुंब विल्सन जॉन मचादो मुंबई एल्टन दुबई अल्फ्रेड डिसोजा विल्मा सिक्वेरा अबुधाबी रॉय रमोना वेगस आणि कुटुंब यूएई मिस्टर ग्रेसी हेनरी कुटिनो आणि कुटुंब डाइना राजा आणि कुटुंब जोसेफ कोकड़ा एंटनी आणि विन्नी फर्नांडिस कुंदापुर रोनाल्ड आणि सुजान रोड्रिग्स कोटेश्वर एलिझाबेथ वालेरियन आशिष मॉरिस लेस्टन आणि जेनिवी डिसोजा रोजी डिसोजा शीला फर्नांडिस कस्तूरी अवतगिरी मुंबई मेरी डिसोजा पंपवेल सुजान मेलिटा डिसोजा दुबई तशेंच काल आमी मानाची वाद दिवंक विसरल्या त्या देखून आज आमी तांची नांवां उसारतले दयेक मुखार या रॉबर्ट रेगो आपली धर्मार्थ सेवा वर्साच्या हर एका दिसा हांगासर आमकां दिवन आसा आमच्या स्टॉलान तशेंच नील डिसोजा नेत्रावती सर्वीस स्टेशन हांणी आमकां जनरेटर खातीर डिझेल धर्मार्थ दिला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा जॉन हेनरी डिसोजा आनी कुटुंब सुळ्या सगळ्या दिसांनी नोवेन तशेंच फेस्ता दिसांनी पियोवचें उदक आमकां धर्मार दिलां तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा तशेंच बाळूक जेजूची एक भक्तीक फाटल्या 15-20 वर्सां तावन हर एका वॉलंटियराक तशेंच हांगासर वावर करतल्यांक पियोवचें पिवन कोल्ड ड्रिंक्स धर्मार्थ दिते आसा नांव नाका म्हूण तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा मानदीक बाप पियूस जिम्स डिसोजा वाती वांटल्या तुमकां देव बरें करूं बापानो आणि बहिणीनो आमी ह्या वर्सा कार्मेल किरणांत लाईव्ह मीस प्रसार करते आसल्या वाणी थंयसर आमी घाल्लें फॉर इंटेन्शन्स अँड ऑफरिंग्स प्लीज कॉन्टॅक्ट म्हणून जायत्यांनी आमकां संपर्क केल्लो आसा जायत्यांनी तांचें बरें मोन दाखयल्लें आसा थोडी नांव नासतना आमकां एंट्री आयिल्ल्यो आसा त्या सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा कोणाचें नांव आमी विसरलां जाल्यार दयकन उपरांत येवन मानाच्यो वाती तुमी स्विकार करच्यो
परत एक पोटी बाळूक जेजूच्या मोगाच्या भक्तिकानो तुमकां समेस्तांक मोगाचो येवकार आमी हर एकले कार्मेलीत फ्राद आमच्या प्रांती वडील मनादीक बाब पियूस जेम्स डिसोजा तशेंच ह्या घरचो वडील मनादीक बाब चार्ल्स सेरावो हांच्या नांवान मोगाचो येवकार आमी मागतां. ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांगासर आयिल्लीं तेसावां अशीं आसात, आमी ती आतां वाचतलीं. बाळका जेजूक अर्गां जावन बाळूक जेजूचें कुटुंब एव्हलिन आणि प्रेमिता डिसोजा, इरविन लोबो आणि कुटुंब आपल्या 4थ्या लग्न वार्षिकोत्सवा दिसा सुदीप आणि प्रिमा, शॉन आणि गॅरी डिसिल्वा आणि कुटुंब आपल्या जल्मा दिसा क्रिस्टल डिसोजा, बाळका जेजूक अर्गां जावन रॉबर्ट पिंटो, आयरा डिकोस्ता, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी नेल्सन एंड ज्योति डिसोजा, जल्मा दिसा आयरल डिसोजा, अर्गां जावन आलिस डिकुन्ना, बाळे होन्नूरू, 38th वेडिंग एनिवर्सरी लॅन्सी आणि मार्गरेट डिसोजा, 19th बर्थडे एन्स्टन सल्डाना, बाळका जेजूक अर्गां जावन एलिस डिसोजा, रोमन डिसोजा आणि कुटुंब, रोहन डायना, अमित जॅस्मिन, विल्फ्रेड आणि नोरा डिसोजा, मागदलिन डिसोजा, देरे बाईल, डॉक्टर एन्सिल्ला पथरावो, एबनर मेटिल्डा पाइस, रोशल लोबो आणि एवन डिसोजा, विन्सेंट मॉनिस आणि कुटुंब, मारिया ग्रेटा लोबो, लेन्सी यूजिन मोंतेरो, जेम्स मिनेजिस आणि कुटुंब, मायकल मेरी पेरेरा आणि कुटुंब, सुजान आणि फिल्सन डिसोजा, जोसेफ गॉडविन डिसोजा आणि कुटुंब, सल्वादोर फिलिप डिसोजा, सिद्धापूर, 24th बर्थडे डायना डिसोजा, लेन्सी नजरेत, लुविस पिंटो आणि कुटुंब, मॉरिस डिसोजा आणि कुटुंब, 3rd वेडिंग एनिवर्सरी स्टीफन एंड लविना डिसोजा, अर्गां जावन सेव्हरिन पिंटो, लेन्सन एंड निश्मिता डिसोजा, जोसी फेर्नांडिस, ऑझवर्ल्ड आणि एव्जिन डिसोजा. बाळो जेजूक अर्गां जावन थॉमस मार्गरेट गामा आणि कुटुंब, संतोष अनिता अपोज, जोसे आणि कुटुंब, राहुल फेर्नांडिस जर्मनी तसो जल्मा दीस. तशेंच बाळो जेजूक अर्गां जावन रॉय रमोना वेगस आणि कुटुंब, इन्फंट जीसस ऑटो ड्रायव्हर्स वेलफेअर असोसिएशन, लुविस आणि ग्रेटा डिकुन्ना, लॅस्टलन आणि नीना डिकुन्ना, फेलिक्स मोंतेरो आणि कुटुंब, वलेरियन मोरस आणि कुटुंब, स्टुअर्ट स्टेन आणि फ्लोरिन वीना सिक्वेरा, अश्विन क्रिस्टल लोबा आणि कुटुंब, चेतन डिसोजा, विलियम एडलिन मोंतेरो, मेल्विन मोरस आणि कुटुंब, लॉरेन्स सेरावा आणि कुटुंब, पियाद डिसोजा आणि कुटुंब, मौरिस डिसोजा आणि कुटुंब, जॉयस अश्विन, ऑल्विन ॲश्ली ग्रास्ता, विन्सेंट प्रिया आणि विनोला सिक्वेरा, अल्रिया आणि अनेका पत्रावो, रेमंड आणि नीना, ॲल्स्टन जेनेविव गामा, मारियो ट्रेसी मिशेल रेगो, डेरिल रोड्रिगस, क्रिस्टलिन आणि ॲश्लिन डिसोजा, कॉलिन आणि गेविन डिसोजा, लीना मोंतेरो आणि कुटुंब, राजेश रोड्रिगस आणि कुटुंब, रोनाल्ड आणि प्रेसिला प्रेम रोज डिसोजा, डोनाल्ड डिम्पल डेलिझा डिसोजा, जेकब वाज आणि कुटुंब, ग्रेटा लोबो आणि कुटुंब, ग्रेशियन डिसोजा आणि कुटुंब, जेसिंता विल्सन टेक्सेरा आणि कुटुंब, ॲनी लोबो आपलो जल्मा दीस आचरण करता. तशेंच बाळो जेजूक अर्गां दिता सेलिन डिसोजा, ऑस्वल्ड शर्मिळा शेल्डन मस्करेनस आणि आपल्या काजरी उत्सव सोडास काढणं देवाक अर्गां दिता जोसेफ आणि एलिझाबेथ सल्डाना. बाळका जेजूक अर्गां जावन जेसिंता डिसोजा आणि कुटुंब, 48th वेडिंग एनिवर्सरी नॉर्बर्ट आणि जुलियाना डिसोजा, अर्गां जावन एडविन पिंटो, ऑल्विन लायनल वेगस, डेव्हिड डिसोजाच्या जल्मा दिसा सुनीता पिंटो, अर्गां जावन अरुण आणि विशिता डिसोजा, हर्मन निशा डिसिल्वा, लॉरेन्स आणि शीला आणि शिबानी पिंटो, क्रिस आणि ममता मिनेजेस, रेलिन आणि ह्युबर्ट डिसोजा, विक्टर रेशमा आणि रिशॉन पिंटो, डायना पिंटो, नेहा मॉनिस, प्रताप लोबो आणि कुटुंब, जॅस्मिन डिसोजा आणि कुटुंब, विलियम मार्टिस आणि कुटुंब, वॉल्टर मिनेजेस आणि कुटुंब, नॉयल आणि आयरिन डिसोजा, मेबल फेर्नांडिस, रोनाल्ड आणि सुनीता नोरोना, सिरिल आणि लिझी डिसोजा, अल्फ्रेड डिसोजा आणि कुटुंब, हेक्टर क्रास्ता आणि कुटुंब, लीना मार्था, Malita and family. 36th wedding anniversary of Leon Jacinta Montero given by Joslita and Vijit Rodriguez. Argan Zaun Pritham D'Souza, Joslita and Vijit Rodriguez, Naveen and Lavita Martis, Rion Princeton Fernandez, Marvel Rego, Maxim and Ida Crasta, Derebail. 3rd birthday of Evan William D'Souza, mass by Celine D'Souza and Kutam, Rayan Rishan D'Souza, the Argan Zaun, Nilesh Raskina and Lina Raskina, Simon and Apollin Fernandez, Santosh Vegas and Kutam, Olvin Reshma D'Souza and Kutam, Francis Hildary D'Souza. Vado Jesus Gargan Sauno, Sylvia Raymond D'Souza and Kutam, Infant Jesus Vado, Gilbert Wiley D'Souza and Kutam, Globe Travels, Philomena Pinto, Pratap Wilson Lobo, Gladys D'Souza and Kutam, Rudolph Jesse De Silva and Kutam, Alex D'Souza and Kutam, Shanti Falera and Kutam, Canute and Preeti Dikuna,
स्विमल मालन डी सिल्वा, फ्रांसिस आणि प्रेसिला लोबो, लॅन्सी आणि शार्लेट लोबो, फेलिक्स जिनेट कॅरल शारल, श्रुति मोंतेरो, रॉयटन डिसोजा आणि कुटुंब, मारिना लोबो, अलोमा पत्रावो, प्रिमल फुटाडो, सोनल डिसोजा, एव्जिन मचादो आणि कुटुंब, ॲशमिल आणि ॲब्रिल लस्रादो, विन्सेंट स्टेला पेरेरा आणि कुटुंब, ग्रेसी रोड्रिगस, लायनल विल्मा मतायस, रॉयडन नेल शॉन, ॲशेल आणि ऑल्विन लस्रादो, मर्विन प्रेसिला मेलोरा, क्लिफर्ड दीप्ती आणि कॅलन, संदीप आणि डिम्पल रोड्रिगस, विवियन डिसोजा आणि कुटुंब, ग्लॅडसन रिबन, आयरिन डिकुन आणि कुटुंब, ग्रेसी नोरोना, मौरिस आणि जॉयस डिसोजा, मॅक्सिन पिंटो आणि कुटुंब, लीना नजरेत, सुनील रेगो आणि कुटुंब, रवी जेडन आणि मोनालिसा, आयरिन आणि वॉल्टर सेरावो, कॅरल सिमोन, कॅल्विना मेलिसा आणि यांच्या कुटुंबासोबत मागतात. तसेच बाळ जेजुगार गांधीतात नवीन आणि प्रवीण क्रास्ता. Birthday of Laina Josna Lobo, Miss Ditat Ligari, Juliana Lobo, Arganzaun Sarita D'Souza, Melvin C. Manikutam, आपल्या दुसऱ्या जन्मदिवसा सुनीता आणि विनय अल्वारिस, मेरी डिसोजा दितात, लेविन डिसोजा अर्गांजाऊन, जीवित डिसोजा, जेन सिक्वेरा आणि कुटुंब, सिप्रियन मेरी रेबेल्लो आणि कुटुंब, सीमा अमित डायस, अरुण नीता डिसोजा, जेसिंता रेबेल्लो, बोरिया बलायकी पसूत जॉन शाइला डिसोजा आणि कुटुंब, बोरिया बलायकी पसूत मेलविन वीना विनिशा आणि वेरन, दीपक आणि आशा डिसोजा अर्गांजाऊन, रोशन लोबो, विल्मा रोड्रिक्स, एलन पेरेरा, मेलविन and Irene D'Souza. हिंदी तात मिथनाच्या बोरिया बलायकी पसूत आयरिन पेरेरा, लेस्टर जॅक्सन पिंटो, जॉन आणि कुटुंब, डोरिन डिसोजा. वेडिंग एनिव्हर्सरी दिसा जेसी रेजिनाल्ड सिक्वेरा, तसेच फेलिक्स आणि जेराल्ड फ्रान्सिस सिक्वेरा हांच्या आत्म्या पासूत रॉकी सिक्वेरा, मॅक्सिम मार्ता पासूत बेनेडिक्टा पायस आणि कुटुंब, जेबी डिसोजा पासूत विक्टर डिसोजा आणि कुटुंब, एलन सिक्वेरा, अल्फोन्स आणि बेनेट मिरांदा पासूत रोमुला मिरांदा आणि कुटुंब, रिचर्ड डिसोजा पासूत रोशन अरान्ना, ट्रीजा डिसोजा पासूत डिसिल्वा कुटुंब आणि भुरगीं, वॉल्टर रॉड्रिग्स पासूत डॅरिल रॉड्रिग्स, नेल्सन कार्डोजा पासूत बॉनिफस डिसिल्वा आणि कुटुंब, सी.एच. जेकब लोबो पासूत सेलिन हेलेन लोबो आणि कुटुंब, एलोशियस लोबो पासूत विनीता लोबो, विल्फ्रेड रेगो पासूत मर्सी रेगो आणि कुटुंब, अर्गांजाऊन रिथिन मोंतेरो, प्रीतम आणि फेल्सी लोबो आपल्या 5th वेडिंग एनिव्हर्सरी दिसा अर्गांजाऊन. तसेच बाळू जेजुक अर्गांजाऊन, अलिशा आणि ॲशना सेरावो एक भक्तीक, तसेच रेशमा नितेश आणि निहाल फर्नांडिस, अलेक्स क्लिटा मेल्कन आणि मेलानी क्रास्ता देवाक बाळका जेजुक अर्गांजावन विशेष राद्या पासूत एक नोवेन्स शॉप ओपन जाला तांच्या इराद्या पासून. तसेच अर्गांजाऊन दीपक सावियो अंद्रादे विशेष इराद्या पासून दीपक सावियो अंद्रादे, पाउलिन अंद्रादे पासून दीपक सावियो अंद्रादे, मेरी थ्रीजा अंद्रादे पासून दीपक सावियो अंद्रादे, बाळका जेजुक अर्गांजाऊन जेराल्ड फ्रँको आणि कुटुंब, मेल्विन आणि अनिता कुटिनो आणि कुटुंब, उर्वा जिसू दयामी बाबानी बहिणी
ऐकून बसा. मोगाळ भाव भयणीनो, फाटल्या 9 दिसांनी हांगासर पवित्र आत्म्याची फळांचेर नियाळ करून भाव भयणी मदल्या खऱ्या मोगान जियोंक हर दिसा आमी प्रयत्न केला. आनी आतां उदेल्या ही सांज कुरपेची बेसावांक दिनवास दिवची, बाळोक जेजूक मान करची. आयची लितुर्जी आमकां सोमेस्तांक क्रिस्तांतें एका मनाची आनी एका काळजाची जावन पवित्र आत्म्याच्या फळांनी गिरेस्त जावन जियोंक उलो दिता. आमचो क्रिस्ती एकवटो आमी क्रिस्तांतें दवरल्या मोगाची कुणां. क्रिस्तांतें आमी एक तर आमी सगळीं भाव भयणी आनी एकामेकाच्या सुखा दुखांत पिडेंत भलायकेंत मोगाचो सांगात दिवंक आमकां उलो आसा. असल्या क्रिस्ताच्या मोगान भरलेलें एकवटीत जिवीत जियोंक आनी जेजूक खरी साक्षीदारां जावंक पेसाडया. आज सर्व भक्तिकां पासत मागतल्या ह्या पुणशेताक येवन बाळोक जेजूचें मोग आनी सवस्काय आशोवच्या हर एकल्याक बाळोक जेजूचें सुभाम आशिर्वादां लाभो म्हणून मागया. आतां आमी उबी रावया. प्रवेश गितांद्वारे हे मिसाचें बलिदान आराम करया. तुमच्या करतिलेंत गीत नंबर 2. एका मनान एका काळजान तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या. भाव भयणीचे मोगा मेळ्ळी, जेजू तुजो मधुर सांगात बघता. एका मनान एका काळजान तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या. भाव भयणीचे मोगा मेळ्ळी, जेजू तुजो मधुर सांगात बघता. हांव जिवीत सर्वांचे ह्या संवसाराक जीव दिवचे. हांव काळ सर्गींचे जीव दिवचो. हांव गवळी हांव दार शेळयांचे, सर्वांक बापा लागीं वनवावचे. एका मनान एका काळजान तुझे नावी सोम्या आमी आयल्या. भाव भयणीचे मोगा मेळ्ळी,
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी शांती तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बाळक जेजूच्या पून शेतांत आमी हजर जाल्या. आमी हांगा येत आसतना खंडीसावनी आमच्या काळजांनी आमच्या मनांनी थोड्यो गरजो आमी घेवन आयल्या. हो इरादो जारी जावं दी. हें अजाप आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवनांत घडोवन दी. हो आमकां एक उपकार मेळोवन दी म्हणून आज आमी चिंतून आयल्या. खंडीसावनी भरवशान आमी कितें मागता तें खंडीसावनी मेळटलें. आनी त्या भरवशान त्या विश्वासान आमी हें मिसाचें बलिदान सुरू करता आसतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बाळका जेजूच्या ह्या पून क्षेत्राक येता आसतना ह्या बाळका विशीं आमी जाणा जाय. विशिश्ट बाळक हो विचित्र बाळ हें सामान्य बाळ न्हय. हें बाळ जल्मल्लें बेतलेहेमांत म्हणजे उंड्याच्या घरांत. फुडें हांवूच तो जीव दिवचो उंडो म्हूण सांगा लागलो तो. हें बाळ जल्मत आसतना ताका कवणेन दवरलें. कवणेर गोरवांक जाय आसलें खाण दवरतात आनी फुडें आमकां तो खाण जावंक फावलो. हें बाळ मोद्यान राती जल्मल्लें पूण सगळो संवसार उजवाडलो. हें बाळ थंयसर आसतना नेकेत्र तांकां वाट दाखोवन आयलें. तोच संवसाराचो उजवाड जालो. हें बाळ जल्मत आसतना सबार बाळांनी आपलो जीव होगडायलो ह्या बाळकाक राखच्या खातीर. आनी असलें विशिश्ट बाळ हें, विशेश बाळ हें. ह्या बाळाच्या फेस्ताक आमी हांगासर आयल्या ताका मान करूंक, ताका नमन करूंक. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आतां आमी आमकांच ह्या मिसाच्या बलिदानाक तयार करुया. दया करून बसा. भावानो आनी भयणीनो, आयचे क्रियाळ प्राजिताचे रितींत तुमी कार्याळ जावन भाग घेवचे म्हणून आमची आशा. आमी सगळ्यां भाऊ भयणी तर भाऊ भयणी परी कशें जियोवचें, भाव बांदावपण आमचें घराणें कशें करचें. वय भाव बांदावपण आसलें घराणें पातकाची मुळां जावन आसलेल्या 7 अवगुणांक आडायता आनी 7 शिगुणांक वाडयता. हाची निशाणी जावन ह्या 7 शिगुणांक संबंद जाल्ले घराचे 7 भाग हांगासर हाडटले. ते मांडावळेन मांडटना आमच्या जिणेंतले मुळावे 7 अवगुण सांडून ताच्या बदलाक 7 मुळावे शेगूण रुता करता म्हणून सोम्याक आज आमी भास दिवया. पयलें पातकाचें मूळ जावन आसा गर्व आनी ताचो विरोध शेगूण आसा खालतेपण. गर्व जावन आसा सर अवगुणांचें मूळ. गर्वी मनीस हेरांचें आयकना, आपणें केल्लेंच सारकें म्हूण चिंता, तो हंकारान चलता. सोम्या, आमचो हंकार खाड निवडय. आमकां कालतेपणाचो शेगूण दी. कालतेपण जावन दी आमी बांदूंक येवजिल्ल्या भाव बांदवपणाच्या घराण्याचें पंचांग. दुसरें पातकाचें मूळ राग आनी हाचो विरोध शेगूण जावन आसा बोगसाणें. रागिश्ट मनीस उजा बरी, तो ताच्या वाटेन आसलें सगळें ग्रास येता, सगळें नाश करता. रागा बदलाक सोम्या,
बोक्साणें म्हज्या जिणेंत रुथा करूंक म्हाका शिकय. बोक्साणें सोडदोड आदारसून सुदारसून वर्सो मनोभाव आसल्यार तो व्यक्ती सर संदर्भांनी शांत आसता. तर बोक्साणें जावं दी आमी बांदूंक येवजिल्ल्या भाव बांदवपणाच्या घराण्याचे खुंदे. तिसरें पथकाचें मूळ आसा कामातुराय आनी हाचो विरोध शिगून आसा निश्कळपण. कामातुरायेचो अवगुण आसलो व्यक्ती पेल्याक एक वस्त कशी देखता, पेल्याच्या जिवितांत घुसता, तांकां आपल्या फायद्याक वापरता आनी उडयता. कामुकपणाक बदलाक सोम्या निश्कळपण म्हाका दी. स्वादामानाच्यो वणटी म्हजो आत्मो, म्हजी कूड, म्हजी दिश्ट निर्मळ दवरून दित. निश्काळपण जावं दी हांवें बांदूंक येवजिल्ल्या भाव बांदवपणाच्या घराच्यो वणटी. चवथ्या पथकाचें मूळ आसा आबलेसपण आनी हाचो विरोध शिगून आसा उदारपण. आबलेसपण आसलो व्यक्ती पुंजायता शिवाय तो वांटिना, घेतले तितलें ताका पावना, दिवंक ताचो सुरात सुटना. मोगळा जेजू, आबलेसा बदलाक उदारपण म्हाका दी. घेतिल्लें सगळें जोडुल्लें आमी दिल्ल्यांत आटापला संतोसू म्हणलें समजून उदार मनान म्हजें बरेपण हेरां सांगाता वांटूंक म्हाका शिकय. उदारपण जावं दी हांवें बांदूंक येवजिल्ल्या भाव बांदवपणाच्या घराण्याचें दार. पंचव्या पथकाचें मूळ आसा मोसोर आनी हाचो विरोध शिगून आसा होगळीक या प्रशंसा. मोसोर आसलो व्यक्ती हेरांचें बरेपण पळोवंक शकना, ताच्या पोटांतलो जाळ ताकाच करगेता. भाव बांदवपणाचो स्पिरीत मोसोर नाश करता. मोसरा बदलाक सोम्या हेरांचें बरेपण मानचें आनी तें होगळसूचें उदार मन म्हाका दी. तर हेरांक दिवची प्रशंसा जावं दी हांवें बांदूंक येवजिल्ल्या भाव बांदवपणाच्या घराण्याचें जणेल. सव्या पथकाचें मूळ आसा पोटार्दपण आनी ताचो विरोध शिगून आसा विरक्तपण. पोटार्दपण या कावगेपण मीत रीत शिस्त विसरता. कापये घम्मत मार म्हणल्या वादा तो जियेता. दुसरें कितेंच जिणेंत तो जोडिना, खावच्या खातीर तो जियेता. पोटार्दपणा बदलाक सोम्या म्हाका विरक्तपण दी. जें कितें आमकां चड आवडटा तें त्याग करचें बरें मन म्हाका दी. आमची आशा अभिलाशा नाकारिल्ल्यांत आमी चड तुजी खुशी करूंक शकतला म्हणलें आमकां शिकय. तर विरक्तपणाचें पाकें म्हज्या अतिरेक कावगेपणांतावन म्हाका बचाव करूं दी. सातव्या पथकाचें मूळ आसा आळसाय आनी ह्या आळसायेचो विरोध शिगून आसा उर्बा. आळसाय आसलो व्यक्ती आपली देणी, आपलो मोलादीक वेळ, आपली संपन्नमोलां होगडायता. तो आपल्याच जिवीत देसवटायता, मात्र न्हय हेरांक खंयच्याच उपकाराक तो पडना. आळसाये बदलाक उर्बेचो शेगूण सोम्या तूं आमकां दी. भाव बांदवपणाचें घराणें बांदूंक उर्बेन पेल्याचे सेवेची मेटां हांवें सडाशीं कर. सात अवगुण सांडून 700 गुण रुतां केल्ल्या ह्या घरांत आज बाचावी आयल्या. थंयसर जेजू वस्ती करता. थंयसर भवट तसो दिवो सुद्दां जोळोन उजवाड फांकयता. हाची निशाणी जावन आमच्या कोवेंतचो वडील आतां ह्या भाव बांदवपणाच्या घरांत बाळका जेजूची इमास दवरता आनी दिवो पेटयता. आमी सर्वां उबी रावया.
सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा 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 देवा मोजणी आणि शांती ताच्या इस्ता संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकरास पुता सोमिया देवा देवाची शेळी संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे एकट्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका अधीन वचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सशनाच्या सशनाक. सांत पावलान गलातकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. आत्म्याचे फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, भोळेंपण, स्वादमन असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या वडण्या आनी आशा समेत खुर्सार मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या परमाणे आमी चलुया. दवलतेचे आशेन एकामेका हट्ट धਰਨ तिडावचें वा एकामेकाचो मसोर करचो हें सगळें पयस करा. भवा भयणीनो, कोण एकलो कांय सूख आदारतना संपडत जाल्यार तुमी आत्मीक स्वभावाच्यानी हळवायेन ताका बूध सांगची गरज. सांगातास तुकाय तसली ताळणी येनाशी तुजे वयर तुवें दोळो दवरची गरज.
एकामेकाचे वजें वावया अशें क्रिस्ताचो उपादेश तुमी पाळटल्यात. निजाळकी कांयच न्हय असलो कोणी जर व्हडल्या जना बरी चलता तर तो आपणाकच टकयता. हर एकलो आपापली साल वरोवन पळोवन तशें केल्यार दुसऱ्याच्या सालीची सर पळयनासतना आपल्याच पुण्याचे तो मोल बांदूंक शकतलो. कित्याक हर एकल्याक वावूंक आपापलें स्वंत वजें आसा. समोर तिचें शिक्षण घेता तो आपणाक शिक्षण दितल्याक सर्व आपल्या बऱ्या वस्तूंचो वांटो दिवं. तुमकांच तुमी फटयनाकात. देवा लागीं खेळोवंक जायना. मनीस वमता तेंच तो लुंवतलो. जो कोण आपले कुडींत वमता तो कुडींतावन कुसाडायेचें पीक लुंवतलो. पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत वमता तो सासणाच्या जिविताचें पीक लुंवतलो. अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्हय. बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लुंवतल्या. देखून मेळिल्ल्या संदर्भाचो उपयोग करून सोमेस्त मनशांक भोव करून भवार्थी जावन आमच्या घराण्याची जाल्यान तांकां आमी बरें करया. देवाचें उतर हें भाऊ बहिणी एकामेका एकवटांची येता. तें कितलें बरें कितलें सोबीत कितलें सोबीत. भाऊ बहिणी एकामेका एकवटांची येता. तें कितलें बरें कितलें सोबीत कितलें सोबीत. माथ्यार आनी खाडा वयल्यान व्हांवत्या सुगंध तेला सारकें तें अरुणाच्या वस्त्रांचेर व्हांवत्या सुगंध तेला सारकें तें.
शकटतिलानी गीत संको 9. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सांजुवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजो उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमच्या लागीं हांव उलयलां ओ म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय आपल्या इश्टा पासो तूं आपलो जीव दिवचे प्रास वर्त मोग दुसरो ना हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करच्या जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो दोनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत तुमी भायर सन वचून फळ दी जाय उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यांत अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो ओ म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा देवाचें उतर हें बाळका जेजू थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो हा कितलें बरें भावा भयणी भाशेन जियेवचें हा कितलें बरें भावा भयणी भाशेन जियेवचें पयलें सवाल आमी विचारूंक जाय भाव आनी भयण म्हळ्यार कोण आनी दुसरें सवाल जावन आसा भावा भयणी भाशेन आमी कशें जियेवचें
भाव भयणी म्हळ्यार कोण? ह्या सवालाक 4 रितींनी आमी जबाब दिवयेत. 4 नमुन्याचे भाव भयणी आमी पळयता. पयले जावन आसा एकाच आवय बापायक जल्मल्लीं भुरगीं भाव आनी भयणी जालीं. दुसरें एकच भावार्थ उसार चिंत आसलीं. एका भावार्थेचें कुटुंब तें एक समुदाय तो. तांकां समेस्तांक एकच बापोय देखून भावार्थाचें कुटुंब कितें आसा त्या कुटुंबाक सर्वल्लीं सर्व सांदे भाव आनी भयणी जालीं. तिसरें जावन आसा वांजेलांत आमकां विशेश रितीन आयकूंक पळटा. जो कोण कश्टांत आसात ते जावन आसात म्हजे भाव आनी म्हजे भयणी. जे कोण कश्टांत आसात ते जावन आसात म्हजे भाव आनी भयणी. आनी चवथें जावन आसा देवाची सगळी रचना एक कुटुंब एक व्हड कुटुंब सगळ्यां मदें ससंबंद आसा जाता आमी निजाय की ह्या कुटुंबाक सर्वल्ले जावन आसा. आसिसीच्या फ्रांसिसान सांगचे परी भाव सूर्यो भयण चंद्र गोडो आनी गाडाव भाव आनी भयणी जावन आसात. 5 ह्यो लोक 5 आमचे ते आसचे दुसरे लोक आमी संगता हाडूंक जाय. ह्या संवसारांक आमी संगता हाडूंक जाय. पयलो संवसार जावन आसा वस्तू संवसार. दुसरो जावन आसा जड आनी रूख. तिसरें जावन आसा मनजातींचो संवसार. चवथें जावन आसा मनशा संवसार. आनी 5वें जावन आसा देव संवसार. आमी म्हणटा मटेरियल वर्ल्ड, वेजिटेटिव्ह वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड, ह्युमन वर्ल्ड एंड द डिवायन वर्ल्ड म्हणून हे 5 संवसार केदाळा ससंबंद घेवन घेतात आनी संगता उरतात. तेन्ना तो एक नवोच संवसार जाता आनी सर्वांक संबंद आसता. आनी ह्या 4 कुटुंबा विशयांत आमी ह्या 4 भावां भयणी विशयांत थोडो नियाळ करीत जाय. पयलो संवसार जावन आसा, पयलें कुटुंब जावन आसा, भाव भयणी जावन आसा, एका आवय बापायचीं भुरगीं. त्याच खातीर 10 उपादेशांत आमी आयकता तुज्या आवयक आनी तुज्या बापायक मान दी. आवय बापायक मान आन लेख. आनी कोलेसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत सा पावल आमकां सांगता की भुरग्यांनो सरसंगतींनी तुमच्या वडिलांक तुमी काळजाया. हें सोम्याक खरेंच मानता. हें सोम्याक खरेंच मानता. पोरन्या तेस्तामेंतांत आमी तेगां बाबावांक ह्या 3 कुटुंबांक वळखता. पळया ह्या कुटुंबाची वळख करून दिता. पयलो जावन आसा आदाव आनी येवेक. पयल्या त्या आवय बापायक जल्मल्ले 2 भुरगे कायन आनी आबेल. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 4थ्या अध्यायांत आमी पळयता सोमी सर्वेस्पर थंयसर येवन कायना लागीं विचारता तुजो भाव खंय आसा. आनी ह्या सवालाक जबाब दिवन कायन म्हणटा हांव नेणा. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें. भावाक भाव वळखना. दुसरें जावन आसा येसाव आनी जाकोब. उत्पत्ती ग्रंथाच्या 25व्या अध्यायांत इसाकाक 2 जाण जोडले भुरगे जल्मले. येसाव मलगडो बापायक मोगासो आनी जाकोब निमाणो आवयक मोगासो. बुकेल्ल्या येसेवाक जेवण दिवन ताची आस्त जाकोबान आपणायली मात्र न्हय, बापायक मोस करून फोटिमान आपल्या भावाक मेळचें बेसांव आपणाक मेळशें केल्लो हो तसो भाव जावन आसा. आनी 3रें कुटुंब आसा साऊल आनी दावीद. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 18वो अध्याय. साऊल दाविदाक जुयशी मारूंक प्रयत्न करता. साऊल जावन आसलो मांव दाविदाचो. दावीद ताच्या दुये लागीं लग्न जाल्लो.
पूण निमाणे अधिकाराच्या आशेन दाविदाकच मारूंक पळयता, ताका जिवेशी मारूंक प्रयत्न करता. पळया मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, प्रस्तुत परिस्थिती. भाव भावाक जिवेशी मारता, भयणी लागीं झगडे करता, कोर्टान आनी पोलीस स्टेशनांनी कुटुंबा मदें वाद विवाद चलता, आवय बापायक घरांतले भायर घालता, आश्रमांत सरवयता आनी निराश्रीत जातात. असलो प्रस्तुत संदर्भ आमचे थंय आसा. आनी दुसरें कुटुंब जावन आसा एका भावार्थ्यांचें कुटुंब. एकामेकाक भाव भयणी आमी जावन आसा. कोणें पवित्र स्नान घेतलां ते सकट भाव आनी भयणी एका बापाचीं भुरगीं जाल्या. आमकां आसा एक देव, एक भावार्थ, एक समुदाय, एक मिसांव, देखून आमी सर्व भाव आनी भयणी जाल्या. धर्मदूतांच्या कृत्यांत 4थ्या अध्यायांत आमकां आयकूंक मेळटा की वाचूंक मेळटा की भावार्थ्यांचो तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. पयलो जेजू क्रिस्त मरोन पुनर्जीवन जावन सर्गार चडल्या उपरांत, पवित्रोत्मा आयल्या उपरांत ताणें आसा केल्लो तो पयलो समुदाय हो जावन आसलो. भावार्थ्यांचो हो समुदाय, तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जाल्लो. तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका लागीं वांटून घेतालीं. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो. तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो. जुआंवच्या 17व्या अध्यायांत आमी अशें वाचता. स्वामी जेजू आपल्या बापा लागीं मागणें कर म्हणटा की बापा ते समेस्त एक जावं, बापा ते समेस्त एक जावं, हांव तुजे थंय आनी तूं म्हजे थंय एक जावन आसचे परी ते आमचे थंय एक आसूं. कोरिंतकारांक बरयल्लें पत्र 12वो अध्याय हातूंत सांत पावल आमकां सांगता की आमी एका कुडीचे सांदे जावन आसा म्हणून. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्हय, बघा जायते सांदे. पांय तर म्हणत हांव हात न्हय देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जालो. आनी कान तर म्हणत तर हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो सांदो न्हय, तर तो कुडीचो सांदो न्हय जाता. सांदे साबार तरी एकच कूड. आमी सर्व मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो सोम्याच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे जावन आसा. पळया आयची परिस्थिती, प्रस्तुत परिस्थिती. इगर्जेक आमी येता, सांगात एकाच बशयेंतले आमी जेवता, तरी आमचे मदें पंगड. ग्रेस्त दुबळो, बामण आनी सारोडी, ग्रेस्त आनी दुबळो, शिकपी आनी अशिकपी, शारांतलो आनी हळ्ळेंतलो, अशें आमच्या समाजेंत विविध पंगड करून घेतल्यात. आमचे न्हय एकवट ना. एकामेकाची टिका, धर्मविरोध लेखनां, टीव्हीचेर अपप्रचार, धार्मिका आनी लायिका मदें विवाद, विगारा आनी लोकां मदें संघर्श. आमी एका कुडीचे सांदे, पूण आज ही कूड फ्रॅक्चर जाल्या, ही कूड मोडून गेल्या. आनी तिसरें कुटुंब जावन आसा. जे कोण कश्टांत आसात ते म्हजे निजायकी भाव आनी भयणी. कोण कश्टांत आसात ते म्हजे भाव आनी भयणी. पवित्र पुस्तक ह्या विशीं आमकां सविस्तार विवर दिता. सोमेस म्हणटा मातव्याच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत, म्हाका जाय दया, म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. लुकान बरयलेल्या वांजेलांत 10व्या अध्यायांत आमकां सुंदर एक काणी आयकूंक मेळटा. बरो समारियागार. शास्त्रां पैकी एकल्यान सोम्या लागीं विचारलें, म्हजो पेलो कोण? कोण कश्टांत आशिल्ल्याक एकल्याक दया दाखयता तोच पेलो जाता. कोणाक म्हज्या कुमकेची गरज आसा तोच म्हजो भाव, तीच म्हजी भयण. मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या अध्यायांत अशें आमी आयकता. भुकेल्ले, तानेल्ले, उक्ते आसले,
निराश्रीत आनी बंदींत आशिल्ले कैदी, जिवनांत तकल्ले, पिडेंत वळवळचे, अनाथ आश्रमांत आशिल्ले, जाग्यांतर जाल्ले म्हजे भाव आनी भयणी जावन आसात. मातेवाचो वांजेल 10वो अध्याय अशें सांगता. सोमे म्हणटा, जो कोण म्हज्या हाती ल्हानांच्या एकल्याक एक कोप शेळें उदक दिता, ताचो प्रतिफळ ताका खंडीत जावन लाभता. पळया आयची परिस्थिती मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो. आमच्या फ्रिजांनी, स्टोर रुमांनी, गोदावनांनी दास्तान करून दवरलेलें सर्व वरवीं आनी काण आमच्या संवसाराच्या लोकांक 30 फावटी जेवण दिवंक पुरो, तरी 30% लोक आज बुकेंत वळवळटा. व्हड व्हड बांदपां आनी फ्लॅटां आमी पळयता तरी 150 मिलियन लोकांक तांचेच म्हणलें आज घर ना. इतलीशीं इस्कोलां, शिक्षण केंद्रां आसात तरी 32% 32% भारताच्या लोकांक आपली सिग्नेचर करूंक आनीकी कळना. हातूंत 59% स्त्रियो जावन आसात. आनी असल्या ह्या समाजेन जियेत आसतना आमी कशें भाव भयणी बरी जियेता. आनी निमाणें जावन आसा देवाची सगळी रचना म्हजे भाव आनी भयणी जावन आसात. हे कुटुंब जावन आसा. क्रिसमस जाले मात्र ह्या क्रिसमसाच्या संदर्भी आमी केल्ल्या त्या गर्दनाच्या गोट्याक एक फावटी परत नदर घाली जाय पडटली. हें कुटुंब कितें म्हणलें समजूं जाय तर. पापा फ्रांसिसान लिखलेल्या फ्रातेल्ली तुत्ती म्हणल्यार ह्या आमकां दिल्ल्या शिकवणेंत कितें हो सृश्टी कितें म्हणलें, देवाचें व्हड कुटुंब कितें म्हणलें सांगून दिता. थंयसर त्या गर्दनाच्या गोट्यांत आमी पळयता विशिश्ट एक संयोग, बांदावपण. थंयसर हर एकल्याक अवकाश आसा, कोणी बायलो म्हणून ना. थंयसर देव आनी मनीस संगता आसा. त्या गर्दनाच्या गोट्यांत बाळ आनी प्रायवंत संगता आसात. शिकपी हांकां जागो आसा, अशिकपी लोक तांकांय जागो आसा. रायांक थंयसर जागो आसा आनी सामान्य लोकांक थंय जागो आसा. मनशांक थंय जागो आसा, मनजातींकय थंयसर जागो आसा. उजवाडाक थंयसर जागो आसा, काळोखाकय थंयसर जागो आसा. पांचवें शेत आसा, सांगता सांगता सुकें तण आसा. दादले आसात आनी स्त्रियोय थंय पळोवंक मेळटात. त्याच गर्दनाच्या गोट्यांत जुदेवांक अवकाश आसा आनी जेंतिलांकय अवकाश आसा. रावळेरां आसात आनी सांगता सांगता गुडसुलांय आसात. आंज पडवे थंयसर आसात, मनीसय थंयसर आसात. भुमीक थंयसर अवकाश आसा आनी अंतराळाकय थंयसर अवकाश आसा. थंड भूंय थंय आसा तर सुकी धरणीय थंयसर आसा. रचनार आनी रचना सांगता सांगता आसात. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तर हें देवाचें व्हडलें कुटुंब कितें जावन आसा, रचना म्हणलें कुटुंब कितें जावन आसा, एका गर्दनाच्या गोट्यान आमी पळयता. आनी असलें कुटुंब आमी बांदी जाय, अशें आमी सांगता जिये जाय. हा कितलें बरें भावा भयणी भाशेन जियेवचें. बसवण्णाच्या वाचनांत अशें सांगचें आसा. ಇವನಾರವ 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 ಎಂದೆನಿಸಿದರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವ ಇವ ನಮ್ಮವನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ. हो कोण असो म्हूण विचारी नाकात. हो आमचो हो आमच्या कुटुंबाचो म्हूण लेखून सांगता जियेवया. हा कितलें बरें भावा भयणी भाशेन आमी सांगता जियेवचें. आमेन.
आमी आमचो भावार्थ उसाच्या खातीर दया करून उबी रावया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभावलो, अंकवार मुरयेतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सा जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. सोमयानंत सांगली ती उतरां मागा तुमकां मेळटलें, बडया उक्तें जातलें म्हणून. त्याच ताच्या उतरांचेर संपूर्ण विश्वास दवरून आज ताचें दार आमी बडया. ताच्या लागीं आमची मागणी उसान सांगया. तुमची जबाब बाळक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. पदवीधर बापा, संवसारभर विस्तेलेले पवित्र सभेक एकवट कुटुंब म्हण लेखून तुवें दिल्ले जाणवे प्रमाणे पवित्र सभेक जोगतें मार्गदर्शन दिवंक तुवें विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तांचे आत्मीक जिवीत सर लोकांक आमकां तुज्या मोगाची कुणा जायशें कर म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांत विंचून काडलेल्या धर्मीक भावा भयणींनी तांच्या बेसांत विश्वासी आनी तीर रावूंक आनी तुजे मिसांव मोगान आनी व्हड आसक्तीन करूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता. बाळूक जेजू मुखान बापा आमचेर बेसांव घाल. कुटुंबा जिविताक वेग मारिल्ल्या सोमेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडांनी स्वादमन, समाधान, सोसणीकाय, मोग, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी संतोष मेळ्ळी फळां जोडून कुटुंबा जिवीत फळादीक करूंक उर्बेन भर म्हूण मागता. बाळूक जेजू मुखान बापा आमचे बेसांव घाल. एकामेका हाताक हात दिवन बाळूक जेजूक मान करूंक आदार लाभयलेल्या सुमेस्त दानींनी, हितचिंतकांनी, स्वयंसेवकांनी आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या सुमेस्त उदार मनाच्या भावा भयणींनी वैयक्तीक जिणेंत संतोष आनी समाधान सोडूंक तशेंच कुटुंबाच्या मागण्या मुखांत बळवून क्रिस्तांवां जावंक आनी तुका साक्ष दिवंक फावो कर म्हूण मागता. बाळूक जेजू मुखान बापा आमचे बेसांव घाल. आयच्या ह्या दिसा इतल्या व्हड संख्येन तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्ल्या समेस्त भाव भयणीक तुजो भरपूर मोग, निरंतर रक्षण, बरी भलायकी आनी जिणेंत दादोसकाय लाभून दी म्हूण मागता. बाळूक जेजू मुखान बापा आमचे बेसांव घाल. आमच्या वैयक्तीक आनी आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर आमी आतां मौनपणी मागुया. भोव मोगाळ बापा, ही जावन आसा थोडींच आमची मागणी उतरांनी उसान सांगलेली आनी की सबार गरजो आमच्या काळजांनी गुपीत आसात त्यो तूं जाणाय. तांचेरय तुजे आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. त्या क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. तुमच्या कडतिल्यांनी गीत संको 16. संतोषाची गीतां गाऊन दिनवासनेची काळजां घेऊन आयल्या बापा तुजे समोर काणी काडून ह्या आल्तारार
तुवे ओपून दिलोय तुझ्या पुता जोडून दिवच्याक सोडवोणाक्या मनशा कुळा आमचेर तुवे केल्या येद्या ओडुपकारांक किते पाटी देव ह्या वेळा सर्व सामचे भेटून दिताव बापा तुका तुझ्या पुताच्या बाळपणाक मान करताना उंडो वायन होम सारतान बदलूनच्या सासणीक जिवीत आमी जोडून घेवच्या म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागताव तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयताव ही देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागताव त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासोया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सशनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सशणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परचेचो उजवाड म्हूण दाखयलें
अनंत पूत तुजो आमच्या विनसी सैमान दिश्टीक पडलो. ताचे अमरपण सांबाळलें परसडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त आमच्या पुता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तंते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो त्या राती ताणें मुंडो घेतलो. तुका दीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सशणे कराराचें हें रगत तुमचे बसून आनी समेस्त मनशा बसून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडवणे पासून तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो आनी अनंत बरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भू भगवंत आंवकार मरयेच्या भगवंत सुजेतीचो पती तुज्या भगवंत धर्मजांच्या
आनी वैभवी रक्षकांच्या आविलाची सांतेरेस खुर्सासो सांस जोवांव आनी जेजूचें ल्हान फूल तेरेस आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बाबा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इस्तगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या आनी हांगार हजरच्या फ्रांसीस सरावो हांच्या सांगाता पवी सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवीत सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे होजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू होताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सशनाच्या सशनाक. आमच्या सोडवंतरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गावोया. तशे आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें ओडोंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमकां निवार आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून जरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पथकांतली सुटय आनी स्वरुआकांतली वाटय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशोर म्हणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय
आनी राजवट चलयताय सशनाच्या सशनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माया मोगसो गुर्तु जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दी. आमका शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सोरू बागी. तुमच्या कडतिल्यांनी गीत संको 24. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. संतोष भोगता काळजांत तूं येताय म्हणून ह्या घरांत. ना फावो सोमियांक तरी राखता येण्याक. मंदीर हे नंदन जावं तुज्या येण्यान. एकलो संतोष भोगता काळजांत तूं येताय म्हणून ह्या घरांत. ना फावो सुमियांक तरी राखता येण्याक. मंदीर हे नंदन जावं तुज्या येण्यान. हे काळीज तुझे पासून रसला. तुझे विना म्हाका विशेष ज्ञान. हे काळीज तुझे पासून रचला. तुझे विना म्हाका विशेष ज्ञान. तुंच मुझ्या चिंतनांनी तुंच मुझ्या भगणांनी तुं सौम्या म्हाका जाय सदानी. तुंच मुझ्या चिंतनांनी तुंच मुझ्या भगणांनी तुं सौम्या म्हाका जाय सदानी. एकलो संतोष भोगता काळजांत तूं येताय म्हणून ह्या घरांत. ना फावो सुमियांक तरी राखता येण्याक. मंदीर हे नंदन जावं तुज्या येण्याक.
येतोलोय रक्ता सोम्या तुका होमू सोजी केतना तू येतोलोय वेंगेन म्हाका घेतोलोय रक्ता सोम्या तुका होमू सोजी गीत संको 25.
हा केदो व्हडलो मिस्तेर हो दळबरांचो देव एका किरकोळ नश्वर मनशाक सोडोवच्याक गुलाम जाता, गुलामाक सोडोवंक धनी दास जाता. खऱ्यान हो विश्वेस उतरांनी ओरणूंक मिकवोवचो आमच्या साद्या जाणवायेक समजूंक असाध्य जाल्लो दोगां इश्टां मदलो मोग. त्या मोगान तो आनीकय ल्हान जावन एका ल्हानशा उंड्याच्या रुपार आमच्या काळजांनी आयिल्लो आसा. ह्या वक्ता भवनो भयणीनो तोचो मोग आमी अनुभव करच्या ह्या मधुर वेळा सर्व आमी सांगाता गावया त्या पुरबायेचें संप्रदायीक गीत सोम्या देवा अजापता हांव देखताना. गीत संको 30 आनी 6 36. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिवी मोडची म्हूण तुवें येवचिले. ह्या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासून हो दिन वसनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियेवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासून उसारून सर्गार तुका सशनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दायकन बसात.
मोगाळ भाऊ भयणीनो, हा कितले बरें भाव भयणी बरी जियोवचे म्हणलो संदेश घेवन आज बाळूक जेजूच्या मानाक वार्षिक परब आमी आचरण करता. ह्या सुवाळ्यार तुमकां समेस्तांक बाळूक जेजूच्या फेस्ताचे उल्हास हांव पटयतां. आज ह्या फेस्ताचे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयल्ले जावन आसात. अधिक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दियेसीसीचे गवळी बाप. तांच्या दियेसीसींत आमची कार्मेलीतांची 2 कोमेतांय आसात. आमच्या भावांच्या वर्दीक तशेंच हेर खंयच्याय संदर्भार तांकां आपयल्ल्या वेळार तांणी संतोशान आमच्या कार्मेलीतांच्या गरजांत ते हांगासर आयल्यात. आनीक आजय आमचे खातीर मागोवन आनी देवाचें उतर वांटून घेतिल्ल्या पासत देव बरें करूं म्हणटा. गवळी बापानो, बाळू जेजूची विस्नार बेसांवां तुमचेर, तुमच्या दियेसीसीर आमी मागता. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानांत सहभेटोनी भेटयल्ल्या सर याजकांक तशेंच हांगा पात्र घेतिल्ल्या दोन भयणींकी आमी दिनवासता. ह्या फेस्ताक जमलेल्या सर आमच्या म्हज्या मुगाच्या भाव भयणीनो, परत तुमकां फेस्ताचे उल्हास पटयता आनी जेजू बाळक सदांच तुमच्या सांगाता, तुमच्या कुटुंबांत आसूं दी, तुमकां बेसावांनी बरोवन दी म्हणून म्हजें मागणें. गवळी बापान आमकां बाळका जेजू विशयंत गुंडायेन समजोनी दिली. जेजू बाळक आज आमी त्याच जेजू बाळकाक आमच्या गवळी बापाक दिवंक आशेता. ती इमाज तांच्या दियेसीसींत आनी तशेंच तांच्या जिवितांत सबार आजापां करून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाच्या फेस्ताचे उल्हास आनी तशेंच जेजू बाळकाचो आशिर्वाद आनी कृपा तुमचे वयर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आसूं दी म्हणून आमी सर्व मागता. आयचो हो दीस बोव वर्तो दीस आनी आज दनिया बापाक उपकार आमी आठयत आसतना आमच्या सांगाता हाताक हात दिवन हे वर्सभर आमच्या सांगाता रावल्ल्यांक उपकार आठोवची मस्त गरजेची वेळ घडी. आमी उपकार आठयता सर्व OCDS सांध्यांक, बाळोक जेजू कुटुंबाक, इन्फंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर असोसिएशन, कार्मेल सोल्जर्स, इन्फंट जीजस जेवणा समिती आनी सर्व स्वयंसेवकांक दीस आनी रात लेगीत आसतना ह्या फाटल्या 9 दिसांनी आनी मुखार जावच्या 2 दिसा उपरांत तांणी मस्त वावंट दिल्या. सबार स्वयंसेवकांनी 15 दिसाची राजा काडना हांगासर तांचो वावर आनी तांची सगळो दीस आनी रात तांणी हांगा भेटयतात. जेजू बाळकाक अर्गां जावन तांचें जिवीत तांणी दिता आसतना आमी ह्या सर्व स्वयंसेवकाक देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादां आमी तुमचे वयर मागता. सबार जण सकाळीं 5 वरां तावन हांगासर काम करनासात. सर्व कार्य सांगाता आनी बऱ्या रितीन हेच्या खातीर तुमकां सर्व स्वयंसेवकांक देव बरें करूं आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां. आमी देव बरें करूं म्हूण सांगता. नील डिसोजा नेत्रावती सर्वीस स्टेशन नव्यानाच्या सर्व दिसांनी आनी फेस्ताच्या सर्व दिसांनी डिझेल तांणी दान केलां. आमी 4 जनरेटर चलोवन आसा दीस आनी रात आनी तुमकां देव बरें करूं. तशेंच उदकाची वेवस्था आमकां केल्ल्याक आनी हाजो दानी जावन आसा जॉन हेनरी डिसोज आनी कुटाम सोडल्या. आमच्या सांगाता सर डेकोरेशन बॅकड्रॉप आनी सर्व रितीर कुमोक दिल्ले जावन आसात. जनरल फ्लावर्स उर्वा, फ्रँकी डिकोन आनी लॉरेन्स डिकोन आनी तांच्या कुटुंबाक, संभ्रम डेकोरेटर्स, आयवन, प्रवीण नेरी, फ्रांसीस आनी अलिस्टर,
ग्लॅनी डेकोरेटर्स ग्लॅनी बचाल आणि स्टीवन सुनील पिरेरा ओमजूर, आयरिस फ्लावर्स मानेस्त उमेश कोटियान, तुलिप फ्लावर्स वर्सांबर सर ब्रेस्तराचे आमची वेदी सभोवची जावन आसा तुलिप. आणि सांगाताच पुणशेताच्या भितरलो बाळोक जेजू सजोवंक दान दिला जैसन गुरपूर आणि कुटाम. पुणशेताच्या बैलेन असो ग्रोट्टो सजोवंक दान दिला कॉलिन सिक्वेरा आल्लिपादे. सर्व व्यवस्था करचे जावन आसात लोबो अरेंजर्स ऑल्विन लोबो आणि कुटाम, बॅन्स इलेक्ट्रिकल्स बेनेट डी सिल्वा, क्रिस साऊंड्स क्रिस्ती आणि कुटाम आणि तांचे सर्व वावराडी. आणि सांगत रॉय कस्तेलिनो डायसिस जो PRO तुमकां सर्वांक जेजू ಬಳಕची ಆಶೀರ್ವಾದ आम्ही मागता. ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಲವಾರು ಸಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ MP, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ MLA, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾವ್ಯ ನಟರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕೇಶವ, ನಾಗರಾಜ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, JR ಲೋಬೋ, ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಾಯ್ಲೆಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್, ಸಬಿತಾ ಮಿಸ್ಕಿತ್, ಆಶಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಕಂಕನಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಈ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನವೇನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ कुटुंबाದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. आमच्या संगता जायते मीडिया सांगत आसात. आम्ही तांकां सर्वांक दिनवास फावो आणि जेजू बाळकाचे आशीर्वाद आम्ही मागता. डिवायन वर्ड स्टीफन मेंडिस आणि सर वावराडी, दायजी वर्ल्ड वॉल्टर नंदळिके आणि ताजे सर संगती, manglurian.com, कोंकण कॅथलिक टाइम्स, कार्मेल किरण आमचेंसी यूट्यूब चॅनल, उदयवाणी विजय कर्नाटक, पिंगारा, कॅथोलिक टाइम्स करावळी आले आणि सर्व मीडिया, प्रिंट मीडिया आणि ವಿಡಿಯೋ ಮೀಡಿಯಾ आणि ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ. ಇಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಶ್ಯೂ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. फाटल्या 25 वर्सां जावन ह्या फेस्ताच्या दिसांनी सर्वृतीची कोल्ड ड्रिंक्स आमकां धर्मार्थीक भक्तीक दिवन आसा. नांव नाका आमी सांगलां ती काय आमी सर्वृतीचे जेजू बाळकाचे आशीर्वाद मागता. ह्या नव्यानाच्या दिसांनी आणि आयच्या ह्या मिसाच्या वेळार जायते याजक हांगासर येवन मीस भेटयल्ले. प्रधान याजक जावन आणि सहाय याजक जावन लितुर्जीक आदार दिल्या सर्व याजकांक, कॉयराचे सर्व पंगड, आल्तार भुरगे, वाचपा वाचल्यांक सर्वांक जेजू बाळकाची आशीर्वाद आम्ही मागता. आमचे सर्व ह्या दिसांनी व्हॉलंटियर्साच्या जेवण तयार केले जावन आसात. मोहन भट आणि सांगाती हांकां सर्वांक जेजू बाळकाची आशीर्वाद आम्ही मागता. आणि प्रत्येक सावन आज आम्ही जेजू बाळकाची आशीर्वाद मागोवंक फावो. गिरिजा हेल्थ केअर आणि सर्जिकल्स ह्या नव्यानाच्या दिसांनी आणि ह्या फेस्ताच्या दिसांनी हांगासर आमच्या सर्व लोकांक मास्क दिवन आणि हांगाचे सर्व हेल्थ इश्यू आणि कोविड-19 ची सर्व सवलती आमकां तांणी आमकां दिल्यात. तांकां आमी जेजू बाळकाची आशीर्वाद मागता. आयचे हे मिसाच्या बलिदानाक मधुर कॉयर आणि सर्व पवित्र गितां भोव भक्तीपणी सिंग करन आम्हा सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानांत बऱ्या रितीन पात्र घेवंक आमकां कुमक केला. कार्मेल कॉयर तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाची विस्तार आशीर्वाद मागता आणि देव बरें करूं. फाल्यांची मिसां ह्या रितीर आसात. फाल्यां सकाळी 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कोंकणी भाशेंत, 9 वरार आणि 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत 10:30 वरांचे मीस संभ्रमीक मीस जावन आसा. आणि कोडयाळ दियसिजो अधिक मनाधिक पीटर पौल सल्डाना मीस भेटयतले. आणि हे मीस जावन आसा भुरग्यां खातीर आमी भेटोवचे मीस. आणि ह्या मिसाच्या वेळार जर तर कोणी भुरगीं काणिकेच्या पुरुषावाक सर्वांक आशेतात तर तुम्ही घरात येवन येतानाच काणीक घेवन येवची. आणि आमच्या ह्या फाटल्या कुशीन आमी टेबल सजवून दवरतले आणि काणिकेच्या पुरुषार तुम्ही तुमची काणीक घेवन हांगा वेदीसर येवचें. तशेंच फाल्यांचे 10:30 वरांचे मीस जाल्ले उपरांत भुरग्यां खातीर विशेश जावन आराधना युक्रिस्ताचें आराधन आसतलें.
एका वरार मलयाळम भाशेन मीस आनी सांजेर 6 वरार संभ्रमीक मीस आसतलें. कार्मेलीत याजकांनी तयार केल्लो कार्मेल बायबल डायरी कन्नडा, कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेंत ह्या वर्सा आमी छापला. हाजें मोल फकत 150 रुपये. हर एका दिसाची वाचपांचेर मोठवो नियाळ, संत भक्तांची वळख आनी तशेंच आमच्या खासगी आनी दिसपडते गरजेक जावची सर्व मागणी ह्या बायबल डायरींत आसात. तुमी सर्वांनी घेवचो आनी हाजो बरो उपयोग करचो. खंडीत जावन घरा सांजेर मागण्या वेळार हाजो बरे उपयोग जातलो म्हणून आमी पातयेता. तशेंच कोंकणी भाशेंत छापचें नामान बाळोग जेजू हें पत्र हांगासर आसा आनी हाजी वर्गणी भोवस उणी मोलाची. तुमी स्टॉलांत वचून तुमची नवी वर्गणी भरची. मी सावन पाटी वेताना तुमच्या हातांत आसल्यो कांताराच्यो करतल्यो लागीं आसच्या व्हॉलंटियरा कडेन तुमी दिवन वेचे. आमी फाल्यां ताजो उपयोग करतले. त्या देखून उडय नाकात, इशीण दिशीण सोडी नाकात. व्हॉलंटियरा लागीं तुमी त्यो दिवच्यो. प्रत्येक जावन आज मी सावन तुमी पाटी वेताना जायतो लोक हांगासर आसा आनी थोडी वाहनांय आसात. तुमी सगळ्यांनी समाधान सांबाळूंक हांव तुमकां उलोवणें दितां. कित्याक हर एकल्यांकी पयलें घरा पावों जाय आनी प्रत्येक जावन वेहिकल आसल्यांनी समाधानान भायर वेचे आनी चलोवन वेताल्यांक पयली प्रामुख्यता दिवची. खंडीत जावन एकामेकाक जर तर आमी मोकरता तर दुसऱ्याक पयलें वचूंक आमी सोडटले. त्या देखून पाटी वेताना समाधान सांबाळचें आनी कसलीच रितीर गडदडी करनासतना, लढाई करिनासतना समाधानान घरा वेचें. तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाची आशिर्वाद आमी मागता. आतां जेजू बाळकाक समर्पिल्ले ल्हानशें मागणें आसतलें. ताच्या उपरांत मिसाचे 11चें बेसांव. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजेच नवें तुमकां समेस्तांक पयशेल्या गांवांतावन आयिल्ल्यांक, विविध फिरगजेतावन जमलेल्यांक, दुसऱ्या दुसऱ्या दियेसीजांतावन आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक आनी ताचे संगती आमचे सांगता मिसाची भेटवणी केल्ल्या कर्नाटका, गोंया प्रांत्याच्या कार्मेलीत प्रांतीय अधिकारी जावन आसच्या अदीक बाप पियूस हांकां, ह्या कार्मेलीत कॉवेंताच्या वडील जावन आसच्या फादर चार्ल्स सेरावो हांकां, सर्व कार्मेलीत याजक भावांक, इतर याजकांक, धार्मीक भयणींक आनी समेस्तांक परत तुमकां जेजू बाळकाच्या ह्या फेस्ताचें उल्हास पटयता आनी ताची आशिर्वाद मागता. खंडीत जावनी तुमी थोड्यो आशा घेवन, थोडे इरादे घेवन हांगासर आयल्यात. ते सर्व इरादे तोच बाळोक जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी, तुमकां तुमी मागिल्लें दिवं दी म्हूण जावन आसा म्हजें मागणें. सर्व आमी उबी रावया. बाळक जेजून केल्ल्या सर उपकारांक सांगात ताका अर्गां दिवया. ये भोव उद्धार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाच्या मरिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मोरी सारखा ओ सुंदर सो
पगिवेल तुझे कृपे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भावांनो आणि भयणींनो, फाटीं वेता आसतना गर्दी करी नाकात, सुसणीकाय सांबाळा, एकामेकाक विश करन, बरें फेस्त मागून बळखा जेजूक मान करन, सवकास वचूंक आमची कालती विनंती आसा. येता आसतना पुणशेताक वचून बळखाला जेजू लागीं मागून, तशेंच तिसल्यान